प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 12वो विस्वोर वोड 49 ते 53 पर्यंत. लूक चॅप्टर 12 वर्सेस 49 to 53. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तुमेर उजो पेटोवंक हांव आयलां. तोरी तो पेटोवन भगभगतालो जाल्यार कितलो म्हूण हांव खोशी जावचो नासलो. हांवें एक बातिम्स घेवचो आसा आनी तो घे पर्यंत म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव ना जाला. हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगता, ना, बोगोर भेद घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकाच कुटुंबान 5 जाणां मदें अशी फूट पडटली. तेगां दोगांचेर राड आनी दोगां तेगांचेर राड. बापूय पुताचेर राड आनी पूत बापायचेर राड. आवय दुवेचेर राड आनी धूव आवयचेर राड. सासू सुनेचेर राड आनी सून सासूचेर राड. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू कशे भाशेन एकदम कोडी उतरां आमकां उलयता आनी आमकां ह्या उतरांची सजमणी आमकां बरे भाशेन मेळ्ळी जाल्यार ही कोडी उतरां आतां एकदम गोड जातात. कित्याक देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. बाबणीनो, जेन्ना जेजू ही उतरां उलयतालो त्या वेळार आजून तो खुर्सार वसोंक नासलो, पवित्र आत्मो आजून येवंक नासलो आनी त्या वेळार लोक फकत आपलो भायलो दबाजो करतालो, धर्म करतालो. आजून पासून देवाच्या राजवडकीची खबर, कशें देवाचें राज चलता तें आजून ती सजमणी नासली. म्हणून आयज बाबळीनो जी उतरां जेजू उलयतालो तो उलयतालो जी घडटा त्या वेळार आनी जी घडोवंक कमेच जालें पवित्र आत्मो येयल्या उपरांत. आनी पवित्र आत्मो ह्या संवसारांत केन्ना येयलो? जेन्ना जेजू खुर्सार गेलो, तो पुनरुज्जीवन जालो, तो आतां सर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसोन तो ह्यो संवसार सोडून पोत्तून गेलो आनी त्या उपरांत ताणें पवित्र आत्मो धाडलो. म्हणटच भाव भयणीनो, हें सगळें जें जेजून म्हणलां, दोगां तिगाचेर राड, तिगां दोगांचेर राड, सासू आपले सासू मायचेर राड, सासू माय आपले सुनेचेर राड, पूत आपल्या बापायचेर राड, बापाय आपल्या पुताचेर राड, हें सगळें जें जेजून सांगलां आयच्या शिवर्तमानान, हें केन्ना घडटा? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेपणी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सर्वंडार मानता, आमकां देव आपलो पवित्र आत्मो दिता. म्हणटच जेन्ना आमकां पवित्र आत्मो मेळटा, भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान देवाचें उतर पाडूंक जाता, आमच्यान देवाची खोशी करूंक जाता. आमच्यान देवाचें उतर पाडून आमी खरेपणी जें देवान आमकां येवजिलां आमच्या जिवितान तें आमच्यान करूंक जाता. म्हणटच जेन्ना कोण एक भावार्थी आपल्या जिवितान आपले उतरा प्रमाणे जियेता, अशें घडोवंक शकता की एका फामिलीन एक भावार्थी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, दुसरो त्याच फामिलीन धर्मान बुडटा. म्हणजे जे धर्मान सांगलां अशें करपाचें, तशें करपाचें, अहें करपाचें न्हय, ते आतां धर्मा कडेन करतात. म्हणून जो कोण भावार्थी देवाच्या उतरा प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या आदारान चलता, तो आतां जो धर्मान चलता ताजेर आड येता आनी जो धर्मान चलता तो आतां जो भावार्थी आसा ताजेर आड येता. आनी आतां भाव भयणीनो, कितें घडटा? एके फामिलीन फूट घडटा, फूट येता. कित्याक? आमचें चिंतप देवाच्या उतरा प्रमाणे ना. म्हणटच जेन्ना एक भावार्थी जो देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, पवित्र आत्म्याच्या आदारान चलता, भाव भयणीनो, त्या वेळार जेन्ना ही फूट येता और आमी एका मनाची जायनात, त्या वेळार जो कोण भावार्थी आसा, जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, ताणें त्या उतरा प्रमाणे चलपाक एकदम गरजेचें. ताणें आपली वाट सोडून दुसऱ्यांक खोशी करपाक हें सारकें न्हय. पूण त्या वेळार जेन्ना तो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता,
गरज तांकां मोगान चलपाक, कित्याक पवित्र आत्मो जावन आसा मोग देवाचो. पवित्र आत्म्या वयल्याशी आमकां देवाचो मोग मेळटा. म्हणटकीर आमी सोंसणीकायेन चलपाक, मोगान चलपाक एकदम गरजेचें. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना कोण आमच्या फॅमिलीन कोण आमचेर आड येता, भायरूय जावं इग्रोज मातीन, आमच्या ऑफिसांनी, खंयसरूय कोण आमचेर आड येता, तेन्ना आमी सोंसणीकायेन रावता. ताणें कित्याक अशें म्हणलें, ताणें म्हाका अशें कित्याक केलें, आमी त्या वेळार कितें करता, आमी रागाबुरीत जाता. आतां आमी तांचेर आड येता, संवसाराच्या लोकां भाशेन आमी चलता, आनी आतां सैतानाक आमी पोतवी दिता आमच्या जिवितांत त्रास करपाक. तें जें मातशें ल्हान आसलें तें आतां व्हडलें करपाक, आनी सैतान तिचो तयार आहा असली फूट घालपाक, असले त्रास भितर हाडपाक, आनी आमी आमच्या फॅमिलीन दुस्पट हाडपाक. तर आयज भाव भयणीनो, आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकता, जें उतरां जेजून आमकां सांगल्यान, आमी जी भावार्थी आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी मोगान चलता, आमकां गरज पवित्र आत्म्याच्या आदारान सोंसणीकायेन मोगान आमच्या फॅमिली कडेन जियोवपाक. आनी फॅमिली कडेन फकत न्हय, आमी खंयसरूय वचों, आमी आमच्या ऑफिसान वचों, आमच्या इग्रोज मातेन वचोन, आमच्या कुटुंबांनी वचों, आमच्या शेजाऱ्या कडेन आसूं, भाव भयणीनो, मोगान आनी सोंसणीकायेन चलपाक एकदम गरजेचें. पूण आमी ही वाट जी आमी चलता देवाच्या उतरा प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या आदारान, ही वाट आमी केन्नाच सोडपाची न्हय, पूण आमी फकत मोगान आनी सोंसणीकायेन चलपाक एकदम गरजेचें. आनी आमी अशें चल्ल्यात जाल्यार आमच्या दुस्मनांक पासून आमी देवाच्या राज्यान भितर सरपाक हाडटले. आमी खरेपणी मोगान क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावतले. हेच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.